हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आय होप तुम्ही सगळी जण बरी असतली. आम्ही सुद्धा खूप बरी असा. सो आयज असा संडे आणि आम्ही आयज घरा वचपाक भायर सरल्या. घरा म्हणजे वाळपय वचपाक, कित्याक सोमारा वटपौर्णिमा आसा. फाल्या सो आमकां पुजा बी करची पडटली थंयसर. वटपौर्णिमाचो उपास फाल्यां दोगांचो. आतां चिंतन भुयरान दिसता दिसभर कितें खावंक मेळचें ना सांगला हांवें. एकाय उपास धरचो पडटलो म्हणून सांगला आई. हरशी पयली चाललेले तेन्ना हांवें धरचो ना आपूण करतालो. बट तू विचारलेला आईन सांगलें ना आतां म्हाका धरूंक जाय म्हणून एकूच वरास मागीर तू मागीर फुडल्या वर्सा तुका धरचे पडटले. ना 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 धरचे पडटले एकूच वरास. सिरियलान धरतात गो आपल्या बायले. सिरियलान धरतात गो आपल्या बायला खातीर. तू धरचो ना म्हाज्या खातीर वर्सान वरस. धरता म्हाका दनपारा जेवण रातीको जेवण 2 फावटी जेवण तुका नाका लायक कितें म्हणटात ते 7 जन्म नाका. गाडी चलयता केशव सांग. तुका नाका 7 जन्म. जन्म हो जन्म बरो आहा. जाय तर शाणो कित्याक नाका. सो मेवता तुमकां वाटेक सामानय घेवंक जाय आमकां फाल्यांचे. फाती फुलां आनी कितें सांगला शाणो ते सूत घेवंक जाय. सो आमी आतां ओल्ड गोवा हायवेचेर पावलेली आसा आनी डायरेक्टली आतां पळोवया. वाळपय बाजारान मातशें सामान घेवंक जाय आमकां. फुलां बी हाडूंक जाय. फुलां घेवंक जाय आनी कितें सांगला. आनी कितें उरलेलें म्हाजें घेवपाचें तरी. म्हाका सोवळे घेवंक जाय. सोवळे घेवंक जाय एका. फाल्यां मज्जा आयगा. सो डायरेक्टली बाजारान पावले काय मेळटले तुमकां आमी. बाय बाय. आणि पावस पडून ग्लास कसो जाला पळयात. कॅमेराक पळय सिनेमॅटिक शॉट घेतलो. सो आमच्या बाजारान बी सामान घेवन जाले. शूट करूंक पावंक ना आमी कित्याक भरपूर पावस पडटा आनी सगळी बी काय हाडूंक ना. आनी ऑलमोस्ट घरा कडेन पावत येयले आमी. आता डायरेक्टली तुमकां घरा पावले काय मेळटले आमी. बाय बाय. 1 hour later. सो आमचे जेवण बी जाले आनी आमी आतां परत बाजारान येयल्या कित्याक आमकां मातशें सामान आमकां न्हू मेनिकाक आनी बाईक मातशें सामान घेवपाक जाय आसलें. सो ती आतां शॉपार गेल्या सामान घेवपाक आनी आमी बसल्या गाडयेन कित्याक पावस पडटा. आनी घरा कडेन वचून आमकां ती पिड्डुका गुंतूंक जाय. आनी केशव म्हाका हेल्प करतलो गुंतपाक. थोडे उरलेले 12 जाल्ली आमची करून. 50 एक जाय 50. बाय बाय. आतां आमी बाजारान आसा. एरिया जाले काय आमी घरा वयतले आनी परत मागीर गुंतूंक स्टार्ट करतली. त्या शॉपार गेल्यात ती आत्ता. आनी हांवें आत्तां नोटीस केलें की शॉपाचें नांव आनी म्हाजें नांव सेमूच हा. प्रिती फॅन्सी हाऊस खंय. पयलीं आमी अशें बोर्ड बी दिसले काय आपल्या नांवाचो बोर्ड बी दिसले काय खूब खुश जाताली. कोण म्हज्या नांवाचें सिमेंट हा. केशव सिमेंट. म्हाजें नांव बरें प्रशांतान एकदां धाडलेलें न्हू खंय तरी. The next day. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. आयज आसा नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे म्हणजे मंडे. आनी कितें सुरवात आमची अशी जाल्लेली आहा. वटपौर्णिमा आसा आयज. आनी घो उदक तापयता म्हाज्या खातीर. वाट लागली कितें न्हू. फायनली उजो पेटयलो केशान. हो केशवाच्या घरासून व्यू दिसता आमकां. सो आता हेजे प्रितीचे बीन न्हाण बीन जाल्लेले आहा आनी सगळी फ्रुट्सां कट करूंक जाय. फ्रुट्सां कट करून ह्या दोण्यानी भरूंक जाय. दोणे न्हू. आणि हे वडांचे पानांचे दोणे काल आईन करून दवरलेले ऑलरेडी. आणि हे आता फ्रूट कट करताय. फ्रुट्स चौकास कट कर. कितले फ्रूट कट करूंक जाय जाणा आईन भरून हे सगळे फ्रूट कट करूंक जाय. इतले फ्रूट कट करून जाणा न्हू सगळे. आनी ते दोणे भरपाचे तुजें काम आयज.
परतलो न्हू आमी आता दादा तेजी बळकाका येवंक ना म्हाका लागलेली आहा भूक हांगासर आनी आमचो तो पावस दाखयता राव तुमकां सकाळच्यान पावस पडटा सकाळच्यान हेवी पावस आमी कालच्यान येयला तेन्नाच्यान पावस पळयात पावस हेका म्हणटा विलेज लायफ. सो हॅलो गायज वेलकम बॅक. आमचे नावन बी झाले आणि फ्रुट्स बी कट करून झाले आणि आता आम्ही रेडी झाल्या. कापड नेसला आणि हमारा कुछ नहीं रे ऐसा ही छाने सो बांधियान आणि ह्याच्या काय ना सवळे नेसतात म्हणजे धोती कशा ना दोतीर सो आयचो जो आमचो कार्यक्रम हा प्रोग्राम कितें कितें त्याच्या जाता मागीर आता भटजी अजून येवंक ना भटजी येतलो आणि मागीर पूजा स्टार्ट जातली. सो तुमकां आउटफिट लायक लुक दाखयता फुल एज अ लुक माझा लुक ये ना बन्यान बाबा. सो हे प्रीतीच्या मम्मीन दिलेला हा सगळं हे दिवचो पडटा दिसता फर्स्ट आफ्टर मॅरेज सामान. आणि हे काल आम्ही गुंतलेले ते पिड्डुका ती गुच्ची पडटा आणि दोण्यानी घालची पडटा मागीर. आणि ही मटकी हा ते पूजेक यूज जातले दिसता. आणि हे वोटी भरपाचे सामान उरलेले जे सामान कितें कितें आहा सेटअप तो बोडेचोच दाखयतलो तेन्ना आमी तुमकां शेअर करता. सो आमकां खबर ना की आमी आफ्टर मॅरेजूच करचें पडटा न्ही हें सगळें फर्स्ट टाइम करता आमचे. सो कॅमेरा घालता घाम येयला पावस पडून सो तुमकां मागीर दाखयता आतां भूक लागल्या भुकेन हे चाळवलें मातशी खरीच. बाय बाय. ओ बायलेचो आउटफीट. सो हांगासर आता पावसूय पडटा आणि मागीर आमकां देवळानूय वचोंक जाय. तो पळय पप्पा थंयसर आसा. सो हे सगळे फ्रुट्स कट करून जाल्ले आसा फक्त दोण्यांनी भरूंक जाय आता. आणि हे बाकीचे रेडी करून दवरलेले आसा फक्त आता भटाक रावले आमी. आयज आमी कापड नेसल्या न्हू म्हणून आमकां सांगता अशी पळय. आणि त्या लावणीचो डान्स करतलो तो दाखय. हे मार्केटातले कोणी हे आमच्या घरातली अणसां आमच्या घरची अणसां काटे आसता तेंका म्हणून आयज म्हाका कोणी नेसलेला ते दाखयता तुमकां. हे पळय दिपान. हाय कर दिपा. हाय. आणि आता ते हार सुट्टा लो खंयची बडकाका येयलेला आसा आणि बडकाका करतात तयारी आता. हे सायडीन दवरलो तुमकां पहले तो ना पानी मच्छी बारी चढ नका त्याला ती सांगतली का आम्ही जर तुझे उपाय धरा पण सांगतो काकान सदा सांगला आम्ही जेले जाता तू उपाशी राह ना आम्ही सध्या तसे हे करूंक ना आम्ही तिथलं पुरतीत हे एक पोळी पडल्यात पाणी सोड घातला 3 फावटी पडात पाणी घ्या एकदा सोडले 3 फावटी पडात पाणी. केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः खालती जोड एकदा आम्ही हात धुवून केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय 3 फावटी पडात केशवाय नमः आणि खालती जोड. वक्रतुंड महाकाय मध्ये ताट डोलल्या बरे आले ना वक्र तिथी कार्येषु सर्वदा त्यांच्या कप लागलाय मच्छा. सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते कस्तुरी तिलकं लाटवणे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नमोस्ते नमरेणुकले कंकणं सर्वांगे. तुळशीत घाला देवा घरी घाला
उदबत्ती घ्या, पाणी घ्या. तुळशी बसव ना मा त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ते चा मंगलम शांतिस्तो. असली पद्धत आहे ती चुकून मिळणार. आणि आम्ही काय येईल आपण म्हणून वाचणार हा त्याच्या उपयोग उपयोग हा सगळं सामान तोडून घे. पाणी घालणं पाण्यात दिलं सगळं साहित्य प्रचंड अपवित्र व्यवस्था आणि त्याचे आकार मानून घ्या. अपवित्र व्यवस्था आपण ऋतू भाव पुष्पान आंब्याचं का पाणी घातल्या पाठी घालतो चढते का तिथं अटेन्सी घाल होतं सावित्री सर्व पदार्थ आता पुढं होती एक गाडी हा आता 7 वेळ असे का पूजा आहे 7 असे उजाड काढतात असे असे किलो तू कसे उभ्यात जातो तुला हवा तसं पदर आहे का कमरे असं तरी पदर असं तसं पुढला खाटी ठीक आहे जाऊ ना सात तुमच्याकडे धाव नका मोठ्या झाडाकडे जाता म्हणजे ते झाडात एकदम आता असं नाही सांचे मी पाल बाहेर तांदूळ घातलेच पाहिजे ते काय हे काय नसतं ते काय झाड म्हणून हे तरी काय म्हटते काय आणि काय वाढ झाड घालून हे तरी काय झाड आता आहे आता हे लोकांना सुरी लागून कसे करू. नमस्कार माझ्या मंडळ चारच्या पोळे पडल्यात पाणी सोडत पूजा भक्ती विष्णवे नमः. असे खाल्या होईल